नमस्कार इश्टानो. ZP इलेक्शन्स इज सेट नाव. आयज विड्रॉवलाची लास्ट डेट आसलेली 2 तारखेपर्यंत विड्रॉवलाक टायम दिल्लो. आतां सिम्बॉल्सूय इंडिपेंडंटाक एलोकेट जाल्लेले आसा. सो नाव द स्टेज इज सेट फॉर ZP इलेक्शन्स. पूण जे खंयच्या पॉलिटिकल पार्टेक एसोसिएटेड ना आनी जे आमच्या सारके सोशली ऑपरेट करता, इरिस्पेक्टीव ऑफ खंयची पार्टी कोणाक इंट्रस्ट आहा त्या तसल्या लोकांक लागून हांव म्हणटा की पळया 19, 20, 21 सुटी आसा आनी ZP इलेक्शन इनकॉन्सिक्वन्शियल म्हणून खूब लोक आमकां सांगत आसा. तशें करया नाका, बिकॉज दीस इज ऑल्सो एन ऑपॉर्च्युनिटी फॉर अस टू मेक अ स्टेटमेंट सरकाराक सांगपाक, ऑपोजिशनाक सांगपाक की तुमी करतात पळय ते बरें करतात, बरें करना. इलेक्शन्स आर एन ऑपॉर्च्युनिटी टू मेक स्टेटमेंट्स, नाल्यार हरशीं तुमचें काय आमचें काय ते आयकोन घेयना. सो ही ऑपॉर्च्युनिटी आमी यूज करया आनी इलेक्शन्स हे सिरियसली घेवया. पर्संटेज वाडोवया, आय मीन टू से वोटिंगाची. आतां आमचे पर्सनली आमचे ग्रुपाचे थोडे सिलेक्टेड सीट्स आहात जितून आमी नजर दवरून आसतले. लायक सरवण कारापूर, ज्या जाग्याचेर लोधाचो प्रोजेक्ट येता ब्रोकर मिनिस्टराचो, थंय इंडिपेंडंट एक कॅन्डिडेट बसला बाब अजय प्रभू गांवकर. त्या कॉन्स्टिट्युन्सीचेर आमचें लक्ष आसतलें. तशेंच खोर्ले कॉन्स्टिट्युन्सीन बाब ग्लेन काब्राल जो काँग्रेसीच्या टिकेटीचेर बसला, त्या कॉन्स्टिट्युन्सीन एक आमचें लक्ष आसतलें. तशेंच आनी एक कॉन्स्टिट्युन्सी आहा हळदना. आमच्या वांगडा काम करपी आमचो एक गट सेव गोवा एनवायरमेंट, तेंच्यांनी आपलो एक इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट बसयला थंयसर, बाब आल्विटो डिसिल्वा. तेका एरोप्लेन सिम्बॉल मेळ्ळा. आतां तेंच्यांनी खूब डिस्कशन करून आपल्या मदीं इवन आमकांय कन्सल्ट केलें की कितें केलें बरें. तो वी टोल्ड देम मातशें आमकां डिटेल्स दिया म्हणून त्या कॅन्डिडेटाचे. सो इश्टानो तेजे एक्चुली एकाडेमिक्स आनी एक्सपिरियन्स बीन पळोवत जाल्यार ही इज द रायट कॅन्डिडेट. आनी असले आमकां खुबशे जायशे आमकांय दिसून येयले. अशें दिसपाचें कारण कितें तें तुमकां सांगता इश्टानो. तेजे पयलीं एज्युकेशनल क्वॉलिफिकेशन्स पळोवया. सो ही इज BSc इन एग्रीकल्चर, MSc in food technology, and after that he did postgraduate diploma in management from Goa Institute of Management. हे एज्युकेशनल क्वॉलिफिकेशन. एक्सपिरियन्स पळोवया तेजो, प्रोफेशनल एक्सपिरियन्स. 5 वर्सां तेणें सुरवातीची प्रायवेट सेक्टरान काम केली इन कंपनीज लायक टाटाज एंड अमूल्स. आफ्टर दॅट ते डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एज्युकेशन म्हणून गव्हर्मेंट जॉबाचेर आसलेले. He was working as a assistant director of technical education and also as lecturer in government polytechnic Panjim. Teaching ahlale there for 31 years, and even during that period till he retired in 2021, till that time ते आपल्या गांवचे पोंबुर्फा पंचायतीचे बायोडायवर्सिटी मॅनेजमेंट कमिटीचे सेक्रेटरी आसलेले. कित्याक बायोडायवर्सिटी मॅनेजमेंट कमिटीन आयदर पंचायत सेक्रेटरी आसतना जाल्यार त्या गांवचो कोण गव्हर्मेंट जॉबार आसलेलो इक्विवलंट टू सेक्रेटरीज पोस्ट जाल्यार ही कॅन बी अ सेक्रेटरी. सो तो इवन जॉबार आसतना गांवाक लागून काम करतालो. आफ्टर रिटायरमेंट ते आतां बायोडायवर्सिटी मॅनेजमेंट कमिटीचे प्रेजिडेंट आहा पोंबुर्फा पंचायतीचे, पोंबुर्फा इकोशी. आतां गव्हर्मेंट जॉबार आसतना सेक्रेटरी, रिटायर जातो कोणी प्रेजिडेंट, चेअरमॅन. आनी तेंच्या टेन्युअराक बायोडायवर्सिटी मॅनेजमेंट कमिटीक खुबशे पुरस्कारूय मेळिल्ले आहा, एप्रिशिएशनाय मेळिल्ली आहा. सो इतलो कॉम्पिटंट मनीस जेन्ना आमच्या मदीं आहा, आमी डेफिनेटली सपोर्ट करपाक जाय. सो टू एन एक्सटेंट आतां कशें सपोर्ट करपाचें, जर आल्डोण्या कॉन्स्टिट्युन्सी जी आसा तितूंतले जर वोटर आहा जाल्यार तेंच्यांनी ताका मतां घालून सपोर्ट करची. आतां जर त्या कॉन्स्टिट्युन्सींतल्यान ना, लायक आमच्या सारके लोक, जाल्यार तेंच्यांनी कॉन्स्टिट्युन्सीच्या भायल्यांतल्यान ताका लागून कॅम्पेन करचें. आमी परत परत कंप्लेन करीत आसतात न्हू की सिस्टमान क्लीन मनीस गोंय सारके आपल्या काळजा कडेन क्लोज आसलेले अशे मनीस कित्याक येयना काय म्हणून. आतां आमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळिल्ली आहा, ती ऑपॉर्च्युनिटी आमी दोनूय हातीन ग्रॅब करया. आय एम प्लॅनिंग टू गो अँड कॅम्पेन फॉर हिम इन आल्दोना. हांव तशेंच अपील करता आमच्या वांगडा
जे काम करता आमचे प्रेक्षक जे आमकां आमचे व्ह्यूज करता विडियोज बीन एप्रिशिएट करता तांकां अपील करता की एक 2-2 दीस वचोन आमी हल्दोनान कॅम्पेन करया बिकॉज वी नीड दीस टायप ऑफ पीपल इन आवर सिस्टम असले लोक आमकां जाय जे प्रायमरी ऑब्जेक्टीव आपल्या पार्टीचो बेनिफीट आनी मागीर गोंयचो बेनिफीट पळयतले असले नाका आमकां स्ट्रेट अवे डायरेक्टली गोंयचे बेनिफीट आमचे गांवचे प्रोटेक्शन सेफगार्ड्स कोण कशें करतले ते विचार करपी आमकां लोक जाय आनी आय फील आल्विटो इज वन ऑफ दॅम. सो आय एम अपीलिंग टू पीपल ऑफ आल्दोना कॉन्स्टिट्युएन्सी, प्लीज वोट फॉर आल्विटो, वोट फॉर एरोप्लेन. And people who are not from Aldona constituency, let us come together and do campaigning for him. वचून कॅम्पेनिंग करया. असले बरे लोकांक आमी सपोर्ट करना जाल्यार मागीर बरे लोक पॉलिटिकल सिस्टम चेंज करपाक फुडें सरचे ना, मोटिवेशनूय मेळचें ना आनी ही कंटॅमिनेटेड पोल्युटेड आहा पळय करप्टेड ती तशीच उरतली. सो आमी आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करया, इफेक्टिवली करया, विचार करा इश्टांनो. देव बरें करूं.